गोयच्या सैमीक सुंदरताये खातीर जितले गोंय फामाद आसा तितलेच गोयच्या काजी खातीर, गोयच्या काजू बियां खातीर आनी फिणये खातीर पर्यटक गोंयाकडेन आकर्षित जाता। सद्याक राज्यांत काजींचे दीस, काजींक निर्याक गोंयकार पिशे, पळयात गोयच्यो काजी मळटना गोंयकार। RDX गोवा खातीर चंद्रू मांद्रेकार आनी निलेश परवार। गेली 8-9 वर्सां ह्या क्षेत्रात काम करता हांव। एक प्रोसेसिंग युनिट चलयता आसतना आमी रॉ मटेरियल म्हणून एक 70 ते वेगवेगळ्या भागांत वचून आमी जमा करता। गेल्या वर्सा तशें पळयलें जाल्यार विक्रमी उत्पादन आसलें आनी त्या तुलनेत अजून पर्यंत म्हाका दिसता 10% हे जाल्ल्याचो दिसना कोटा। आनी येता त्या 15 दिसाक सपोज जर जावपाचें जालें जाल्यार ह्या 15 दिसाकूच अंदाज मेळटलो। तरी पूण गेल्या वर्सा सारकी ती स्थिती येवंक शकची ना हें आजूच दिसता। फरक पडला म्हणजे गेल्या फावटी आमकां काजी बेगीन जाल्लेले आनी ह्या फावटी वातावरण बीन सगळें एकदम पाड जालें असो पावस पडला तेतून जी फुलां येयलेली झाडां काजीची ती सगळी एकदम चिकटान उरली आनी तेज्या परत धुके पडा लागले आनी तेका ती फुलपाक तांकां चान्सच पडना। आनी उत्पन्न हें आसा तें कशें आसा तेका बरें वातावरण आसलें जाल्यार मेळटा गरमी जालेली आनी ह्या फावटी आजून पर्यंत थंडी पडटा ह्या दिसा पर्यंत। आनी आमची पोरू जेन्ना उत्पन्न जालें मातशें जास्त जालें पूण आमचे 120-130 पर्यंत जाल्लेले 30% जाल्लेले पूण आतां ह्या फावटी कमी जाला आनी आतां आमी भाटी लायताले हांगासर म्हाका दिसता दिसाक हांव 2 लायतालो आतां एक सुद्दां लावपाक मुश्कील जाता। ही 4 दिसांनी एक लायता भाटी। उत्पन्न इतकें कमी जाला आतां ह्या फुडें आतां आमकां आमचे फुडलें जे आमी एक वर्साचें उत्पन्न आसा तेजेर आमी वर्सभर आमी हें करता आमचे पोटाचें तें करता जाल्यार आतां तें फुडें कशें जातलें हें कांय कळना। गव्हर्मेंटान आमकां कांय तरी मदत करपाची अशें दिसता। तितून उत्पन्न कमी जाल्लेलें आसा तितूनय वयल्यान आमकां अशी गांवची भटकी जनावरां आसा ती त्रास करता। रातभर म्हशी लोक सोडून घालता आसलेले पडलेले थोडे मुट्टे खंय आसतात ते बी मसरां सगळीं खाता आनी रानची जनावरां म्हणजे गोंयां येता आनी ती वयर जर केल्लेली आसा थोडी कंपाउंड केलेले आसा ते एकदांच एक पांय दवरलें म्हणल्यार वांगडा मोडोन वयता। आनी वानर आसा ते काय मुट्टेचे पिकांक येवच्या पयलींच उडकी मारता आनी सगळे जोडोन घालता म्हणजे तेका ती मुट्टो मेळना आनी आमकां रोसय मेळना आनी ते खातीर आमकां भाटी लावपाकय प्रॉब्लेम जाता। आनी गव्हर्मेंटान आमच्या कडसून आमकां पयलीं भाटी हें करता ऑप्शन म्हणून काडटा आनी पयलीं आमी तातूंत 2-2 हजार रुपयान बी ऑप्शनाचेर आमचें हें घेता पावणी घेवन घेता। तेच्या उपरांत आमकां सोऱ्याचो टॅक्स भरचो लागता नाजाल्यार हे सगळ्याचेर तुमी पर्याय सोदून आमकां मदत करपाची। खूप कमी झाला खूप म्हणजे कमीत कमी पाव वाट्यान बी एखाद्या कोणाचे जाल्या काजी हाफ सुद्धा जावचे ना पाव वाट्यान बी लागतले काजी लागले। आता थोडे थोडे खंय खंय पयलींच्यो उडगत येयल्यो पूण पाव वाट्यानच ते फूल जावचे ना। म्हणजे तुमकां दिसता की आतां कितें आनी परत कितें मातशें कितें फुलाव बी शकता बी काय म्हणून आतां फुलतले काय आतां पाल्याले न्हू त्यो आतां फुलचे ना खंय फाटी पावस लागलो म्हणटकीर खंय कोणाच्यो थोड्यांच्यो लागतल्यो तवर आहा त्यो तवर जवळ ते काय लागचे ना सगळे गेले ते। म्हणजे उत्पन्न तितलें हें जावंक ना अंदू ते पाव वाट्यान बी लोकांचे जातले जावचे ना।